कळंगुटे कांदोळे हडफड्या नागव्या पर्रा ओडीपी विषयी हायकोर्टाचे स्टे सुप्रीम कोर्टाचो स्टे 15 डिसेंबर 2022चे अधिसूचोवणे प्रमाण बांदकामाक मेकळे मात फुडार निमण्या ऑर्दीचेर कला अकादमीचे गळतीचेर मंत्री उलोवंक तयार ना. कला अकादमीची अजून पळोवणी करूंक ना म्हणून रजाव. सारकी म्हायती घेवनूच उलोवप सारकें. गोविंद सध्या वग्गी. अनुसार नवेच्या भुरग्यां खातीर एनईपीचो अभ्यासक्रम फुडल्या वर्सा सावन तिसरे आनी धावेक एनईपी 2027-28 पर्यंत सगळ्यात परीक्षा एमसीक्यू पद्दतीन. नवे घाले 50% बंच केबल फेल उडयले काडून 150 कोटीचे लुकसाण. वीज मंत्री म्हणटा चवकशी चल्ला. लायटीचे प्रश्न जाग्यार घालूंक आनीक 2 वर्सां जाय. अंडरग्राउंड वीज पुरवणेचेर भर. तमनार प्रकल्प गोंयाक म्हत्वाचो. ऑगस्ट मेरेन तमनाराच्यो गोंयांत मुळाव्यो वीज पुरवण सुविधा उब्यो. इन्फ्रा सुविधा लागतल्यो तडीक. कर्नाटकांतल्यान ना जाल्यार दुसरो मार्ग. दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचो केलो सत्यानाश. मुख्यमंत्री जालो तेन्ना सावन काँग्रेसीचे संघटन काबार. हेड ऑना उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीशाचो दिगंबराचेर आरोप. लयराई विशीं नाका जाल्ल्या पोस्टा वेल्यान उपराशिल्लो वाद सोंपना. भावीक म्हापशा पुलीस स्टेशनार. पोस्ट घालपी स्विडल रॉड्रिगीज श्रेया धारगळकराचे अटकेची मागणी. कोकण रेल्वे टॅक्सी आणि मोटरसायकल पायलटांच्या धंद्यार येता आड. तांकां पिडचे न्ही, वगी रावचे ना. विजयाची शिटकावणी मागता सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण. आज 22 आणि 23 मायाक बार्देस आणि दिवचले तालुक्यात उदका पुरवण मर्यादीत. अस्नोडा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे मेंटेनन्साक कामाक लागून शटडाऊन. पुण्यात पोर्शे मोटारीच्या अपघातात गाडी चलोवपी अल्पवयीनाच्या बापायक पुलिसांनी घेतलो ताब्यात. लायसन नासतना टायट जावन गाडी मारून दोगांचो जीव घेतलो. कोकण रेल्वेन तिकीटेक फटयताल्या प्रवाशांकडच्यान 2,69,60,000ची फायन केली. एकठांय 15,000 वयर प्रवाशांक दंड. आतां मेरेन सगळ्यांत चड. कोकण रेल्वेची म्हायती. आता ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवंक आरटीओन वचपाची गरज ना. ड्रायव्हिंग स्कुलान दिवपाक मेळटली टेस्ट. ड्रायव्हिंग लायसनाचे नेम 1 जूना सावन बदलतले. केरळात उटंगराचो पाऊस म्हणत कोसळून एक बायल सोंपली. हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. आपाचो दिल्लीचो आदलो पालवी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक लिकर स्कॅमात थाकायना. फेब्रुवारी 2023 सावन आसा जेलीत. ज्युडिशियल कस्टडी वाडयली 31 मे मेरेन. अखिलेश यादवाच्या आजमगड रॅलीत बोवाळ. कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड मोडले. खुर्च्यो फोडले. पोलिसांनी केलो लाठीचार्ज. दिल्ली तापमान वाडटा 47 सेल्सियस पार. समर वेकेशन सुरू करचे. शाळा बंद करच्यो. सरकारान सगळ्या शाळांक काडली ऑर्द. बंगळूर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन लोकांनी विरोध केल्ल्यान पार्किंग फी केली रद्द. 7 मिनटां वयर रावतल्या प्रायव्हेट गाडयांक 150 रुपया. कमर्शियलांक पयल्या 7 मिनटांत 150. मुंबईत विदेशी फ्लाईट लँड करताना टिसा वयर फ्लेमिंगो पक्षी मेले. पक्षीप्रेमी मागतात ॲक्शन. सिंगापूर एअरलाईन फ्लायटीच्या सिव्हियर टर्ब्युलन्सात एकलो सोंपलो. 30 पॅसेंजर जखमी. लंडना सावन वताली सिंगापूर. बँकॉक केले एमर्जन्सी लँडिंग. शेअर मार्केट फ्लॅट टू पॉझिटिव्ह. निफ्टी 41 पॉईंट पॉझिटिव्ह जाल्यार बँक निफ्टीत 250 पॉईंटाची नेगेटिव्हिटी. सेन्सेक्स 176 पॉईंट पॉझिटिव्ह.